देवाच्या गोठ्यात जल्माला आज आमचो सोडवणदार मोरयेचे द्वारी आयला संसारी रायांचो राय करया नमस्कार नमन नमन बाळका करया बडव्याचे गाया नमन नमन तारका गाव्या गीता उल्हासा नमन नमन बाळका करया बडव्याचे गाया नमन नमन तारका गाव्या गीता उल्हासा. बाळो जेसू करगन जावन हेमिसाचें बलिदान भेटयतात. जॉन आनी जास्मिन डिसिल्वा, विन्सेंट आनी प्रिया लोरा लुवीस तांचो 7व्या वर्साचो लग्नाचो दीस ती आचरण करतात. तशेंच डॉनाल्ड आनी ग्रेटा लुवीस हांच्या लग्ना उत्सवाक अर्गां दितात. तांची भुरगीं आनी नातरां मेल्विन आनी ॲग्नेस डिसोजा आपल्या लग्नाच्या उत्सवाक देवाक अर्गां दितात. तशेंच अर्गां सावन हेमिसाचें बलिदान भेटयतात. सिल्विया लोबो आनी प्रेम आनी झिटा नुरोना, बेन्नी अंद्रादे हांच्या आत्म्या बसोतो राजन अंद्रादे आनी कुटुंब, जेराल्ड ऑल्विन थावरो आत्म्या बसोतो प्रेम आनी झिटा नुरोना, रोजी नोरोनाच्या आत्म्या बसोतो प्रेम झिटा नुरोना, एडवर्ड थावरोच्या आत्म्या बसोतो प्रेम झिटा नुरोना, एडवर्ड सेरा हाच्या आत्म्या बसोतो सोनिया सेरा. तशेंच अर्गां सावन हेमिसाचें बलिदान भेटयतात. लॉरेन्स पेरेरा, रेनल पेरेरा कुटुंबांतर्ल्या बसोतो आनी प्रत्येक सावन कर्नोलियस आनी ॲग्नेस डिसोजा हांच्या आत्म्या बसोतो स्टेला आनी रोनाल्ड डिसोजा. आजच्या दिसा आमचो भाऊ क्लिफर्ड रोड्रिगस ताचो जल्म दीस आचरण करता. ताचे बसोती आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक देवान एक कुटुंब फोव केला. हर एकले आमी एका निर्दिश्ट कुटुंबांत जल्मल्याव व्हड जाल्याव आनी आजून त्या एका कुटुंबांत जियेता. आवय बापूय भाव भयणी संगी आमचें जिवीत ल्हान तावन आज पर्यंत तें सांगाता आमी जियोवन आसा. असले एका देण्या बसोत आज आमी अर्घ दिवंक फोवो, कित्याक आज आमी भगेवन कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता. जुजे, मरी आनी जेजू तांचें एक ल्हानशें कुटुंब आनी ह्या कुटुंबा द्वारे आमचीं कुटुंबां कशीं देवाक मानवल्ले तसलें जावंक जाय म्हणून ताणें आमकां शिकयलां. आयचें फेस्त आचरण करता आसतना आमचीं कुटुंबां जेजूच्या हातीं समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाचेर बाळोक जेजू सदांच आशिर्वाद घालूं दी. ताच्या गोपांत आमी चड आनी चड मोगान आनी एकवटान जियोवंक आमकां फोव जावं दी म्हण आमी मागया. हेमिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरता आसतना कुटुंबां थंय एकामेका थंय आमी आमची जबाबदारी सारक्या रितीन पाळोवंक ना जाल्यार ह्या घडये बक्षणे मागया आनी ताचो आदार मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वचोन बेगीन सदांच संपार म्हणयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया काकृत सोमिया काकृत Krista काकृत Krista काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्निचाराया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलें ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगण वाडोवन आनी प्रितीमग असो संबंध सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोषांत शास्त्राचें इनाम भोगूंक फावोशें कर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपले आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे फारीकपण दिता जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्यां देशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता
तो आपले आवयक संतोष बरीत करता. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे उतर प्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वांच पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मैपास केदींच विसरून वेसोना. बगर तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरुस आमचो देव, ताका सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पोरुस आमचो देव, ताका सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाकणा ताचे नाव हर्सिया. पर्जा मदें ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताच्या ओगलां सारा. ताची सर्मात कार्यां वर्णिया. सर्वेस्पोरुस आमचो देव, ताका सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सतल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पृथ्वेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. सर्वेस्पोरुस आमचो देव, ताका सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्यां बाळांनो, ताणें वेंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्परान केल्ल्या साऱ्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मथी काडा. सर्वेस्पोरुस आमचो देव, ताका सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पोरुस आमचो देव, ताका सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. जीवन हे फुलतले, उतर तुझे आत्म्यान गाजतले. सासणीक जिवी
फुल्ले हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबर जावन तिणे नितळ जावचो दीस आयलो. देखून ताणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक ताणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां ताणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाची उदारकथेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व परजां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अणभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिमियावन बाळका विशयां सांगलेल्यो सर्व संगती ताची आवय बापूय सर्व संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तो वळो सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्तू कसो नेमला आनी दूख एक धारेची तलवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतलीं गुटाची चिंतना भायर पडटलीं. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिणी आसली. ती आशेर कुळयेची धूव फनवेलीची. ती आतां 6 वतर प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगे जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वसनातली. दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्ता लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सकड ताणें कर्ण जातच गलिलियांतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी साणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे वगळी तुका क्रिस्ता. भगवंत कुटुंबातही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी जुजे मोरी आनी जेजू हांचे भगवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता. आमी म्हणटा होली फॅमिली, वा आनी एक कुडसूंचें जाल्यार आमी म्हणयत होली अँड हॅपी फॅमिली. आमकां सगळ्यांक की होली न्ही जाल्यार हॅपी फॅमिली जाय. आमचें कुटुंब संतोशाचें जाय जें म्हणून हर एकाक एक आशा आसता. हांगासर जेजूचें कुटुंब वा जुजेचें मोरयेचें आनी जेजूचें कुटुंब, भाग्यवंत कुटुंब वा होली फॅमिली तशेंच हॅपी फॅमिली गी म्हणलें सवाल.
बाबडती न्हय आसल्ल्यांक भोवशा हें कुटाम पळयत आसतना वा तांची चरित्रां वाचली जाल्यार भोगूंक पुरो मोरयेचें कुटुंब वा जुजेचें कुटुंब भोवशा तितलें भाग्यवंत न्हय वा तितलें हॅप्पी न्हय. कित्याक म्हळ्यार एक चली आंकवार चली गर्भेस्त जाता आनी सुदैवांच्या त्या समाजांत असले एका स्त्रीक कसली शिक्षा आसली तें आमी जाणाव. मोरयेची स्थिती पळयत आसतना कोणपणी भाग्यवंत कुटुंब म्हणूंक साध्य आसा गी म्हणलें सवाल. तशेंच तांचें कुटुंब हॅप्पी गी म्हणलें आनी एक सवाल. जेजू जल्मल्ल्या घडयेंत हांव तांच्या जिवितांत तांणी भोगले कश्ट आमी जाणाव. जेजू जल्मल्ल्या घडयेंत हांव मोरये आनी जुजे त्या भुरग्याक सांबाळचे खातीर राखचे खातीर तांणी काडली वावंट घेतली. राताराती तांणी इजिप्ताक धांवचें पडलें आनी थंयसर तांचें म्हणलें घर ना. थंयसर खंय रावचें म्हणलें आनी एक भिरांत. जेजूक जल्म दितना जाल्यार ताका जल्म दिलो गोट्यांत आनी थंयसर तांकां बरें वातावरण मेळोंक ना वा तांचें घर म्हणलें तांकां नातलें. आनी ताचे उपरांत जाल्यार सबार रितीनी जेजू खातीर तांणी कश्ट काडल्यात. आनी हें सगळें बाबार्थाचे नदरे भायर पळयत आसतना हर एकल्याक दिसूंक पुरो हातूं भाग्यवंतपण म्हणलें कितें आसा, हातूं हॅप्पी म्हणलें कितें आसा. पूण पवित्रपण वा भाग्यवंतपण आनी हॅपिनेस संतोश तो खंय जावन येता म्हणून सवाल केलें जाल्यार आमी सांगयेत संतोश आनी भाग्यवंतपण तें आत्म्याचें जिवीत जियेतल्याक मात्र तें मेळटा. संतोश आमकां भायल्या संगतींनी तात्कालीक संगतींनी आमकां मेळोंक पुरो पूण तो उरना. पूण उरचो तसलो संतोश मेळत जाल्यार तो आत्मीक संगतींनी आत्मीक जिवितांत मेळटा. तशेंच भाग्यवंतपण भायल्या संगतींनी जे कितें वस्तू आसात आमच्या लागीं वा खंयच्या संगतींनी आमी सांगाता जियेता ताचे प्रास एक मागण्याचें जिवीत जियेतल्या मनशाक भाग्यवंतपणाचें जिवीत जिवंक आशेतल्याक हें जिवीत मेळटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या कुटुंबांत कितें बरेंपण आसलें आमी पळोवंक जाय. पयल्यान पयलें मोरी आनी जुजेक देवान विंचलेली आनी तांकां एका प्रत्येक कामा खातीर आपयिल्लीं जावन आसात. सांत पावल सांगता तुमी देवाक मोगाची तुमकां आपयिल्ल्यात आनी विंचल्यात. आमी जाणाव मोरी एक सामान्य स्त्री जावन आसली जाल्यार देवदूत तिका दिश्टीक पडोवन एका प्रत्येक कामा खातीर आपयता, तिच्या लागीं विचारता, तिका एक असो एक मिसांव आसा म्हणून सांगून तिका विंचता. आनी तशेंच जुजेक मोरयेक सोडूंक जाय म्हणून तो आशिल्ल्या वेळार दूत ताकाय आपयता आनी विंचता एक विशेश कामा खातीर. त्या देखून ती दोगांय मागण्याची मनशां जावन आसली जाल्ल्यान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक पाळो दिवची तसलें जाल्लें आसल्यान तांकां हें उतर देवाचें उतर तांकां मेळ्ळें आनी तें स्विकार केलें. आनी त्या देखून तीं एक जावन देवाच्या आपुण्या खाल जावन एक कुटुंब बांदूंक सांगता येतात आनी तांचें कुटुंब मागण्याचें आनी पवित्र आत्म्याचें कुटुंब तीं करतात. दुसरी संगत तांच्या कुटुंबांतलें कितें म्हळ्यार जें कितें चड उणें आसलें तांचे मदें तांच्या मोगाद्वारे तें तांणी दांपोवन व्हेलें. हांवें व्हडोसो सांगलें बरी मोरयेक तिच्या पुता जेजू द्वारे तिच्या जिवितांत जायते कश्ट येयले जावंक पुरो. प्रत्येक जावन ती गर्भेस्त जाली म्हणटा आसतना जुजेस तिचे दोन पयस वचोंक प्रयत्न करतलो. पूण तांचे मदें एक फावटी पवित्र आत्म्यान तांकां प्रेरण दिल्या उपरांत देवाच्या उतराचो ताळो तांकां आयकल्या उपरांत तीं एकामेकाच्या मोगांत जिवंक प्रयत्न करतात. आनी हो मोग तांचे थंय कितें उणेंपण आसलें सोडून आसलें तें संपूर्णपणान धांपून व्हरता आनी जुजे मोरयेक खरो सांगात दिता. चिंत्या जर तर जुजेक एक संवय आसली जें कितें फाटीं घडलां तें परतून परतून वचून सांगचें. जर तसली संवय जुजेक आसली जाल्यार तांचें कुटुंब तें बांदूंक तीं सक्तीनात. पूण जुजे सर्व संगती जाणा आसोनी तो मोरयेक खरो सांगात दिता आनी अशें कुटुंब एक मोगाचें मंदीर तो करता. तिसऱ्यान ती एका मिसांवा खातीर सांगता येयल्ली.
जेजू 12 वर्सांचो आसतना तो सुकोन गेलो आनी सुकोन गेल्ल्याक स्वच्छें एक मिसांव तांकां मेळ्ळें. जेजू खंयसर गेला, खंय गेला, कितें करता कांयच कळीत नासतना कितले दीस आनी रात तांणी ताचे फाटल्यान करचेचे पडले. आनी मोरी आमी जाणाव फकत त्या घडये न्हय, जेजूच्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत कुर्साच्या मुळांत ती मात्र एकली रावल्ली आनी हें तिचें मिसांव म्हूण तिणें घेतलें. न्हय फकत जेजू सांगाता ल्हान आसतना पगार जेजूच्या कश्टांत, ताच्या दुखांत, ताच्या त्या पाशांवा वेळार सयत मोरी जेजूक सांगाते दिता, जेजूक ती सोडून घालिना. आनी अशें तिचें कुटुंब ती एक मिसांव ठाणें करता, मिसांवाचें एक घर करता. देखून मोगाच्या बाबांनी भयणी, आज हें फेस्त आचरण करतना हें भाग्यवंत कुटुंब आमकां पवित्र सभेन दिलां आनी ह्या कुटुंबाक पळोवन तुमचें जिवीत कशें तुमी जियोंक प्रयत्न करियेत म्हणून आमकां शिकयलां. तर थोड्यो संगती आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक आमी घेवया. पयल्यान पयलें आमी एका कुटुंबांत जियेतना हर एकल्याक तांच्यो तांच्यो गरजो आसात, हर एकल्याक तांची तांची आशा आसा आनी हें एकामेकाक समजून घेवचे प्रयत्न आमी हर एकल्यांनी करूंक जाय. परच्या क्रिसमसाच्या दिसा हांगासर दिल्ल्या एका शर्मावांत पाद्र्याबार म्हळें, कोणेंच एका कुटुंबांत वा एका समुदायांत कोणेंच एकल्याक कोणे एकल्याक आपूण भायर आसा, कुटुंबांत भायर आसा वा म्हाका कुटुंबान सांडला म्हणलें एक वगाप येवंक नजो. कोणायकी कोणें सोडून घाला म्हणलें एक तेची ताब येवंक नजो. त्या देखून एका कुटुंबांत आमी जियेतना एकामेका सांद्याची गरज कितें म्हणलें आमकां कळीत आसूंक जाय आनी समजूंचे प्रयत्न करूंक जाय. प्रत्येक जावन आवय बापूय काम करतात, जावं पुरो थोडी आमची कुटुंबां आतां आवय बापूय सांगाता नात वा बापूय की आवय की भायर आसात, भुरगीं हांगासर आसात, तीं काम करतात. पूण सबार फावटी जायत्या वडिलांनी सांगचें आसा, आमी काडिल्ले कश्ट पुरो आमच्या भुरग्यांक ते सांगचे नाकात वा आमच्या भुरग्यांक ते दिवचे नाकात. भोवशा हें एका रितीन सूख म्हण येता. कित्याक म्हळ्यार जें कितें बापय कश्ट काडटा तें भुरग्यांक कळीत आसूंक जाय. जें कितें सॅक्रिफीस आवय करता तें भुरग्यांक कळीत आसूंक जाय. आमी ल्हान आसतना म्हज्या बाबाक म्हाका इस्काल शिकोवंक पयशे नासले. तो दुसऱ्यांक केन्ना विसारन हाडन येतलो आनी तो सांगतलो हें हांवें केल्लें न्ही, ताणें आमकां दिल्लें. आनी अशें आनी एकल्यान सांगले वरवीं त्या घडी आमकां कितें बगनातलें. पूण वर्सां वेता आसतना आमकां बगूंक सुरू जालें म्हज्या बाबान म्हजे खातीर कितें केलां. हे सवाल येता. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं वाडोवन येता आसतना म्हज्या आवय बापायन म्हजे खातीर कितें केलां म्हणलें सवाल येता, सबारांक येता. कांय ना, म्हाका शिकयलां तितलें पुरो ना. कित्याक ह्या भुरग्याक ताच्या बापायन ताच्या आवयन कितले कश्ट काडल्यात म्हूण तांकां सांगूंक ना वा तांकां तें अर्थ करून समजूंक ना. ती गरज आसा. कित्याक फकत तांकां कितें जाय कितें तें दिवचें प्रास चड हें जोडूंक कितले कश्ट काडल्यात, हें हांवें तुज्या खातीर करूंक कितले कश्ट काडल्यात. म्हळ्यार हांव मात तुज्या खातीर काम करता म्हूण सांगचें न्ही, पूण त्या भुरग्याक आपणाचे कश्ट कळीत आसूंक जाय. कित्याक फुडें त्या भुरग्याक समजता म्हजो बापूय कितलो काम करतलो, म्हजी आवय कितलें म्हज्या खातीर काम करतली. आनी हें उडासांत आसलो एक पूत वा धूव फुडें तांकां सांगाता घेवंक, सांगाता दवरूंक, तांकां बऱ्या तरान पळोवंक तांच्या मतींत हें प्रेरण त्या दाळा सांगले संगती ते प्रेरण जावन उरतात. दुसऱ्यान वडिलांनी आपलो भावार्थ समर्पक रितीन दिवचो. आमच्या भुरग्यांक आमी कितें कितें दिवयेत म्हूण आमकां कळीत आसा. हांवें सांगचें गरज ना. तुमच्या भुरग्यांक कितें सगळें दिवचें, कितें सगळें तांकां गरज आसा तें तुमकां कळीत आसा. पूण ताचे प्रास सर्व संगती आमकां आमी दिल्या उपरांत जाल्यार आमी आमचो भावार्थ दिना जाल्यार, हांव जें कितें पात येता तें हांव तांकां सांगना जाल्यार, हांव जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार कित्याक करता म्हूण त्या भुरग्याक हांव सांगना जाल्यार फकत दोतोरेंत आनी खंयच्यान तांकां तितलें धाडल्यार पुरो, क्लासीक धाडल्यार पुरो, थंयसर जालें. तशें जायना. आमी ल्हान आसतना आमचे आवय बापूय मिसांतावन आयिल्लेंच सवालां विचारतालीं. पाद्र्याबान कितें सांगलें, खंयचो शर्माव सांगलो, कितें सांगलें, हर एक संगती आमी सांगचे आसल्यो. कित्याक हें ल्हान तावन एक प्रॅक्टीस, एक अभ्यास जाता. हर एक संगती कितल्यो भुरग्यान समजून घेतल्यात. ताणें कांय पुणी मिसा गेल्ले वरवीं
वा शर्मा आयकले वरी कितें म्हणी ताका मेळ्ळा गे वा दोतोनीच्या क्लासीन कितें शिकलें ताका कांयपणी ताच्या मते गेला गे हे एक टेस्ट बापाय विचारता म्हणलें एक बें आसता सांगत आस फुडें जें कितें त्या वेळा बापायन विचारलें आमी व्हड जातास हें सगळें आमच्या मतीन उरता आनी काळजान ती वाडावळ जाता भावार्थाची वाडावळ जाता आनी त्या देखून एका आवयन एका बापायन म्हजो भावार्थ कसलो तो भावार्थ सारक्या रितीन समर्पक रितीन त्या आवयन बापायन भुरग्यांक दिवची गरज तिसऱ्यान आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत एकलो गायल्लो मनीस आसता हर एकल्याच्या कुटुंबांत एकलो गायल्लो मनीस आसता गायल्लो म्हळ्यार कशें सांग पुरो पियेवण्याक बली जाल्लो वा एक पिडेस्त मनीस वा मस्त हट्टी मनीस गर्वी मनीस हर एक फावटी समस्या उपसवचो मनीस सांग पुरो आमचो भाव वा भयण आमची कोणी भुरगीं वा आमचो बापूगी आनी कोणी आमच्या कुटुंबांत कोणीय एक मनीस आसाच कोणीय आमच्या कुटुंबांत असले मनीस ना म्हणून सांगूंक जायना एक 90% हर एकल्याच्या कुटुंबांत एक गायल्लो मनीस आसा आनी ह्या मनशाक आमी सांबाळूंक आसा हे एक सबार फावटी एक मिसांवच म्हण येत हर एक कुटुंबाक हे एक मिसांव हर एकली समान आसा जाल्यार एकलो मनीस समान जाल्यार हर एकली आमची एनर्जी आमचे पयशे सबार फावटी हर एक रितीन त्या मनशाक पळोवच्यांतच वेता सबार फावटी आमकां इरिटेट जाता वा इराराय भोगता ह्या मनशाक कितलें पळोवचें कितलो हाच्या खातीर आमी सॅक्रिफायस करचें कितलें आमी पळयचें म्हणलें आमकां भोगता पूण हे एक आमी चिंतूंक जाय हो एक आमकां कुरीस जेजून दिल्लो सर्व बरें आसल्यार एका मनशाक आमच्या कुटुंबांत असलो दिला जाल्यार भोवशा आमकां एक मिसांव त्या मनशाक आमी पळोवंक आसा त्या मनशा थंय आमी कितलें सोंसणीक जाता त्या मनशा थंय कितलो आमचो मोग दाखयता त्या मनशा थंय आमी कितलें उदार जाता तें पळोवंक देवान एक अवकाश आमकां दिला जेजून सांगले बरी भुकेल्ल्यांक थानेल्ल्यांक पिडेस्तांक जेलांत आसल्यांक वा आनी खंयसर कश्टांत आसल्यांक पळोवचें एक मिसांव आमकां हर एकल्याक आसा तें भायरच वचून करीचें म्हणना आमच्या घरांत एक एकलो मनीस आसा आनी ताका पळोवचें चवडलें काम आनी तें मिसांव आमकां हर एकल्याक मेळना जाल्यार आमी तें खुशेन स्विकार करचें भोव गरजेचें आनी निमाणें भुरग्यांच्यो आशा आसात भुरग्यांच्यो गरजो आसात आनी त्यो संपूर्ण करचें काम हर एकल्या आवयक आसा बापायक आसा कित्याक आमी वडिलां आमचे मुक्त जाता आमचें जिवीत मुक्त जाता फुडें तांणी जिवंक आसा तांचो फुडार तांचें जिवीत व्हड आसा आनी त्या देखून हर एका बापायक हर एक आवयक त्या भुरग्याक कितें जाय म्हणून सोदून विचार ताच्यो गरजो संपूर्ण करचें काम हर एका आवयक आनी बापायक आसा हे सगळे संगती मगाच्या भावांनी भयणी भाग्यवन कुटुंबांत आमी पळयल्यात आनी त्या कुटुंबाच्या प्रेरणाकाल हर एकल्यान आमी जिवोवच्याक त्याच भाग्यवन कुटुंबांतय तांचो आदार तांचें प्रेरण आनी तांचें बेसांवां आयच्या दिसा मागून घेवया उबी रावया आमचो बाबार्थ एक आनी जाते वताय उसान संग्या सत म्हणटा देवाक सर्ववेदार बापा सर्वनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक जो पवित्र गर्भी सुवालो हांव पार मरियेंतान जल्मलो पॉन्स पिलाताकाने कश्ट सोंसले ताका कुर्सार झुल्लो तो मेलो आनी ताकाने केपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा चलो सर्गात चडलो सर्ववेदार बापाच्या उजवाड बसला तें मेल्ल्यांची जिवंत करून घेतलो सकमंता पवित्र कातले पोयस पे बक्षासला पातकाचे बक्षाने कुडीचे जीवनपण ससाचे जिवीत आमेन मगच्या भाव भयणीनो देवान आमकां कुटुंबाचें देणें दिलां ह्या देण्या पासून तारखां दिता आसतना ताका मानवाचे बरी जिवोवच्याक आदार मागून आमची मागणी ताचे थंय उबारया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभा पडलें कुटुंब सोलोनवरच्या बापा साईबाक सर्व बिस्पांक तशेंच तुज्या म्हणयाऱ्यांक मोगा सेवेच्या स्पिरितान बर सर्व लोकांक बावार्थान सांगता दवरूंक जाय अशी कृपा तांकां लाभय म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय तशेंच समाजीक अधिकाऱ्यांनी फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी आनी तांचो अधिकार लोकांच्या तशेंच देशाच्या बरेपणा खातीर गळसूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आज जेजू मोरी आनी जुजे ह्या भाग्यवंत कुटुंबाची परब आमी आचरण करतना
तांची देख घेवन आमी जियोंक आनी देवाक मानता तसली मोगाचें एकवटीत कुटुंबां बांदून हाडूंक आमच्या कुटुंबांनी मोग आनी भक्षण सोबे आमी समेस्तांनी आमचे आमचे कायदे पाळोवंक आदार दी म्हणून मी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीक तूं राख आनी सांबाळ. तांची सेवा साकरी करतल्यांक तुजो आदार दी. तांचे कश्ट पिडा शिडा सोसूंक जाय अशी कृपा आनी धैर्य तांकां तूं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या तरी भोंवती हजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी आमच्या बेसाप्रमाणे सर्व कायदे पाळोवन तुका तशीच पेल्याक मानता तसली बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक तुजे खरे साक्षी जायशें कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा ही आमची कालती मागणी तूं मानून घे. आमकां कितें गरजेचें आसा तें तूं सदांच आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची काळजां मेळ्ळी हे म्हाका तुजे लागीं वाती निर्वागी हे म्हाका तुजे लागीं वाती निर्वागी सबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें वेदयत आवाज जीवन आमचें पुण्या वायना सोबें बापा हाडून आयल्या तुज्या पांयां तळी आमच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी घे म्हाका तुजे लागीं वाती निर्वागी हे म्हाका तुजे लागीं वाती निर्वागी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवंक तुकाच घेवंक आमकां फोव जावं दी हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराथयो बार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेधरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिरेण्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपार दिसत्या देवाक वळखून गावता. ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय, उत्सर्गीन तुका जय. सर्वेश्वराचे नामे येतात ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय, उत्सर्गीन तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्व्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Babat tersebut pergatoya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडोवन ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येमकांनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत तुमकां बळपळंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये संगाती सांजू जाय तुजो पती भगवंत दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोम्यान शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेर पडोवंक दिनाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आत्रे केल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी महिमा तुजी शासनाच्या शासनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी रसभर चलयताय सस्माच्या सस्नाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबय आसूं. तुमचे सवय आसो. एकामेका सुमयाची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळयेर संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळयेर संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळयेर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुवागी. तूं म्हजे भितरेंचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. बिडार कर या ठाण्यात तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीतात रेखता. तुका सेंतो वाता लालेता. जेजू ये तुका जाम बिडार कर या ठाण्यात तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीतात रेखता. तुका सेंतो वाता लालेता. जीवनात तुवें उडो मोडून दिलोय. येया खाया म्हूण तुकाच मेजयलोय. आत्म्याचे काळजांत उण्यात तूं आयलोय. तुजें करसार मरूंक तयार जालोय. जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर या कान्यांत. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीतात रेखता. तुका सेंतो वाता लालेता. जेजू ये तुका जान बिडार कर या ठाण्यात. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीतात रेखता. तुका सेंतो वाता लालेता.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आम्ही तुका हो परीकपणाचो यज्ञ समर्पित आहों आणि देवाचे अहंकार मयेचे आणि भगवान जुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबा तुझ्या मोगात आणि शांतीत थीर दबर म्हण आम्ही कालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता तुझ्या पदावर बी. दयकन बसात. येवन सोब्रेस्तार ह्या वर्साचो निमाणो दीस आनी येवच्या ब्रेस्तारा सकाळी 6 वरां तावन 1 वरा पर्यंत मात्र जेजू बाळकाची 9वेनाची मिसां आसतली. सांजेर जेजू बाळकाची 9वेनाची मिसां आसची नात. हाच्या बदलाक सांजेर 7 वरार येवकरिस्ताचें आराधन आनी 7:30 वरार उक्त्या मैदानार दबाजीक मीस आसतलें. जानेवारीचो 1 तारीख शुक्रारा सकाळी 6 वरार आनी सकाळी 7:30 वरार मात्र मिसां आसतलीं. सांजेर मिसां आसची नात. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वाद मागता. सर्व आमी उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. भाग्यवंतुडा बेसावांग शेरगार चलूंच्या कामी देवाचे कुशेकार. शिकय तूं आमकां मागी तुजी इत्सा वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकाळ. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय मागता तुजी ससाय. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय मागता तुजी ससाय. मोगाळ तुका सोवे अकवार मरी आशीर्वाद देव आमकां. भगवंत कुर्साची कुवेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन.